फक्त सरकाराच्या वतीन घोषणाबाजी जातात, स्टेटमेंट जातात, आम्ही मायनिंग चालू करतले, पण मायनिंग चालू करपा खातीर तुम्ही किती पावल मारला, कशा पद्धतीन करतले, रिव्यू पेटिशन घालतले काय ऑर्डिनन्स हाडटले काय कितें हाडटले अजून सरकार क्लियर करना. अजून सुप्रीम कोर्टाच्या अक्षरशः तोंड सुद्धा गोवा गव्हर्मेंटान पळयलें ना. 4 महिने गेले. केटामाइन हो ड्रग्स तर कशा पद्धतीन खंय आदळ्ळो हें सगळें खबर आसा. हेका लागून कॉलिंग अटेन्शन आमचे राणी साहेबान हाडलेलें आसा. हे सगळे जे विशय आसात आनी हेचे भायर अनेक विशय आसतले, हे सगळे विशया विशयी ह्या टायमाक आमी तांकां जाब विचारतले. हे आमी 16 जे आमी आमदार आसात ते एक संघ आसात आनी प्रत्येक खंयच्याय आमदाराचो प्रश्न आसता तो क्वेश्चन विचारले उपरांत ताका भलती रिप्लाय दिवन जर तो डायवर्ट करपाचो प्रयत्न जायत आमी खपोवन घेवची नात. अख्खें गोंयभर डेव्हलपमेंटा विशयी अनेक फावटी मिटींग जातात, घोशणाबाजी जातात, सगळे जातात. पयशाची कमतरता ना म्हणटात, पूण खंय प्रत्यक्षात डेव्हलपमेंट जायना. आज ग्रामीण भागांत तुमी वचून पळयत जाल्यार ते खड्डे पडलात ते पुरोवपाक जायनात. आतां खंय असेंब्ली आतां लागीं आहा म्हणून खंय तरी थोडे धांवपळ करप जाता. आयज रिप्लाय फक्त आमकां पयली दिसाची रिप्लाय पावल्या. पूण ते पळयत जाल्यार रिप्लाय कशा कशी दिल्ली आसा. एक जालें फॉर्मेलिनाचे नुस्त्याचेर काँग्रेस रिटायर्ड जुईजा खाला चौकशी आयोग मागता. फॉर्मालीन घालतात ते येता, फॉर्मालीन घालता. आमी चॅलेंज करता, आमी फॉर्मालीन घालतात, घालून येता. भायल्या नुस्त्याचेर, गोंयच्या नुस्त्याचेर घालना, भायल्या नुस्त्याचेर घालून येता. आनी हांवें ते कडेन विचारलां तुमी ह्या दिसांनी पयरूच हें केलां काय चॅक केलां काय म्हण. ती म्हणटा ना 2 वर्सां जालीं चॅक केल्लें. आमी रिपोर्ट मागला ते कडेन, 2 वर्सांचो रिपोर्ट दिवचो गोंयकारांक. पूण म्हाका दिसता अशें की हाजेर चौकशी म्हणजे अशी चौकशी जावची की एक रिटायर्ड जज बी अपॉयंट करून अशी न्यायालयान चौकशी जावंक जाय. कित्याक हो गंभीर प्रश्न हो. मिटिंगेक प्रदेश काँग्रेसीचो प्रभारी चेल्ला कुमारूय आशिल्लो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकर.